हाय म्हजें नांव मेल्विन आनी तुमी पळयतात आवाज गोवन्स लायव्ह यूट्यूब चॅनल तुमी पळयतात। तुमी काल तुमकां दाखयलें हांव हे जे हॉटेलांत तुमी हांवें स्टे घेतिल्ली हॉटेल गोसाला ओके। आनी आतां हिंगच्यान भायर सरता। आयज चोया कितलो किलोमिटर क्रॉस करता। ऑलमोस्ट 300 किलोमिटर क्रॉस करपाक जाय म्हाका। ते काल हांवें ऑलमोस्ट 145 किलोमिटर क्रॉस केल्ले आनी आयज मातशें चड कित्याक काल हांव लेट भायर सरलो। आयज हांव 10 वाजले आयजूय बी लेट भायर सरता। 10 जाल्ले आसाय स्लीप चड व्हडली पडली म्हाका आनी आतां लेट उठला आनी आतां हांव 10 जाल्ले आसा सद्या फुडें ब्रेकफास्ट करतलो। ब्रेकफास्ट करून हांव हिंगच्यान भायर सरतलो ओके। आतां चोयता कित्याक हे जे रेस्टॉरंट जे आसा न्हू ते फुल्ली 100% वेज आसा ओके। आनी आतांय बीन आतां मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सुद्दां वेजूय आसता ते पूण तरी पासून दुसरी ट्राय करता दुसरी कडेन मातशें मुखार वयता सोदता दुसरी कडेन ब्रेकफास्ट सुद्दां तिनशें हांव मुखार वयता। सो आयज कितले किलोमिटर क्रॉस करता तो ओके। आनी तुमी हो व्हिडिओ कंटिन्यू पळयत रावाय तुमी व्हिडिओ सोडिनाकाय ओके। कंटिन्यू पळयत रावा तुमी व्हिडिओ कॉल। ओके तुमकां प्लेस सांगपाक विसरलो हो सद्या आसा धाडवान। धाडवान कितें जालें काल रातची बायपासान वयतालो मागीर रात जाली म्हणून हांव सिटी भितर सरलो। ऑलमोस्ट एक 4 किलोमिटर आशिल्ले बायपासान डिफरन्स सिटीक। मागीर हांव सिटी भितर सरलो कित्याक रात जाली तो मागीर स्टे घेवपा आशिल्ली तेका लागून हांव सिटी भितर सरलोलो ओके। आनी आतां हांव हिंगच्यान वयतलो हे सायडीच्यान म्हळ्यार ऑलमोस्ट हे सायडीच्यान जे हे आसा हुबळी सायडीच्यान आतां हांव परत हुबळी सिटी मेळटली। हुबळीच्यान कितले किलोमिटर वयता तेच पळोवया आमी आतां। सद्याक ब्रेकफास्ट हिंगाच केला म्हणजे हॉटेल होसाला जे आसा जे हांवें काल घालो थिंगाच तुम्हाला मुखार वयतलो म्हणून पूण कितें जाल्यार म्हाका ICICI बँक आसा हिंगा ICICI बँक आसा हे मातशें पर्सनल काम आशिल्लें तेका लागून म्हाका दिसूना की हिंगा इतली धाडवार आमचे गोंयचें काम जातलें म्हणून पूण काम जालें म्हणजे तेमी कांय विचारला पासून पूण म्हजें काम तेमी करून दिलें कित्याक जे ICICI बँक आसा न्हू ही नॅशनलायज बँक ते सगळे खंयी गेलो न्हू जाल्यार तेका तुवें काम जावपाकूच जाय। आनी मागीर कितें केलें हांवें ब्रेकफास्ट म्हणून हिंगाच केला सद्या इकरी जाली 1 वरून गेले हिंगाच प्लेस जालें तुमी सांगिल्लें हांवें वयता म्हणून पूण आतां इकरी जालें आतां हांव सामकोच पावता आनी खूंय जाणा गावना न्ही हांव ओके। हॉटेल मातशें कितें बरें आहा पूण कितें आसता फूल प्युअर वेज टेस्ट डिफरंट आसता आनी नॉन वेज थिंगा कितें जाता टेस्ट डिफरंट आसता। थिंगा नॉन वेज थिंगा वेज आसता पूण थिंगा तेमचो टेस्ट आनी आमचो गोंयचो एक्चुली सांगपाक टेस्ट डिफरंट आसता ते आतां वयता मुखार ओके। आतां भायर सुद्दां हिंगच्यान कितें इकरी जालें आनी म्हाका पावपाकूच जाय। सद्या आतां उबो आसा जी हुबळी जी बायपास रोड आसा थिंगा आसा जो चौक जो आसा म्हणजे सर्कल म्हणटा आमी ओके। हो सर्कल न्यू हायवे हो रोड जाता ओके। हो हुबळी बायपास रोड हुबळीचो। आनीक म्हाजें कितें केलां हांव सिटींतल्यान कितें केलां कित्याक फाल्यां चवथ आनीक फुल्ली हेवी कित्याक आसा हांवें एडवांस पयलीं जेन्ना धाडपाचो आशिल्लो तेन्ना कॉल केल्लो म्हजो फ्रेंड आसा तेका की हुबळीच्यान गेले जातलें काय म्हणून आनी थिंगाय लोकला कडेन विचारलें तें सांगपाक लागलें की हुबळीच्यान मार्केटान वचता कित्याक फुल्ली वेज आसतलो कित्याक फाल्यां चवथ आनीक आयज ट्रॅफीक चड आसतलें म्हणून बायपास म्हणून आनी आतां बायपास आसतलें सायडीच्यान आसा हुबळी बायपास मार्केटी हांव गेलो ना जी सिटी आहा त्या सायडीच्यान गेलो आतां बायपास वयता ओके हे सायडीच्यान। आनीक जे बायपास रोड आसा हुबळीचो ओके बायपास आसता जे रोड आहा न्हू थिंगा आसा जर वचपाक जाय बेंगलोर ओके। बेंगलोर आनी हांव धाडवाची हिंगा आसा बायपास आसता हुबळीचो तुमकां हांव जी धाडवाची सिटी आसा ती दाखोवपाक पावलोच ना कित्याक म्हाका बेगीन भायर सरपाक जाय आशिल्लें एक सायडीच्यान आनी एक सायडीच्यान म्हाका लेट जालो म्हळ्यार इकरी जाली
बिकॉज ताका लागून दारवाजे सिडीक हांव कवर करपाक पावलो ना. थिंगाची मार्केट जी आसा ओके ती हांव कवर करपाक काल तुमकां सांगिल्लें की हांव कवर करतलो म्हणून दारवाजे तुमकां दाखयतलो म्हणजे मार्केट ह्या सिटी जी आसा ती. पूण कितें जालें तें म्हजे कडेन पॉसिबल ना जालें कित्याक सकाळची इकडे जाली लेट जालो लेट काल हांव लेट उठलो ताका लागून चड टायम जालो म्हगेलो. आनीक आतां म्हाका आयज कितें करून 300 किलोमिटर क्रॉस करपा जाय. आनीक हांव न्हू हुबळीक बी कांय करपाक पावलो ना. तुमकां सिटी वयता पावलो ना हुबळीची या थिंगाची मार्केट बी जी आसा ती कित्याक बायपास आसून येयला. पूण प्रॉब्लम कितें जाणा तो कितली हुबळी पुलीस हे भरपूर पुलीस आहा थोडी न्हू पुलीस हुबळीक सामके बायपास आसल्या पासून कोणच्या हांवें पयलीं सांगिल्लें रे थिंगा वाटेच्यान काली बीन कोण रातची कोण सांगिल्लें की पुलीस भरपूर आसतले म्हणून तूं हें करनाका म्हणून कितें मार्केटीच्यान वचो नाका म्हणून कित्याक तो पुलीस तुमकां सोदायतले कित्याक गोवा गाडी बीन दिश्टी पडली हांवें पुलीस सोदायता आनीक म्हाका हिंगच्यानी मेळ्ळें पूण पुलीस खंयच्यांनी दाडवाच्यान पूण हिंगा होड्यांनी खूब पुलीस आसले वाटवाटान गाडी कितले तेंच्यो घेवन गाडी म्हळ्यार ते रुटींगा भोंवता आसले चॅकिंगा ओके म्हळ्यार तेंची काम कोताय न्हू. पूण म्हजे कडेन सगळे आशिल्ले डॉक्युमेंट्स आहा म्हाका आडयल्लो बीन जालें न्हू म्हजे कडेन सगळे आशिल्ले डॉक्युमेंट बाबा. आयज फूल डे पावस मोदें पावस येता मोदें पावस वयता आनी तुमकां कितें दाखयतलो म्हळ्यार कांयच दाखोवंक मेळना. पावस तुमकां तेकलो म्हळ्यार चल कंटिन्यू मुखार वचत या आमी. सद्या आतां मातशें टोल आसा हिंग टोला कडेन आतां मातशें रावला रेस्ट करपाक. सांज जाल्ली आसा आतां आनीक मातशें थोडो रेस्ट करून मागीर आतां वयतलो मुखार कित्याक खूब टायर्ड जाला गाडी चलयत कंटिन्यू आशिल्लो. आतां इवनिंग जालें सांज जाल्ली आसा. सद्या आतां पावलो आसा तुमकूर आनीक ऑलमोस्ट 10 जाल्ली आसा रातची. चड लेट जालो म्हाका आतां चड ट्रॅव्हलिंग केल्या आयज ऑलमोस्ट 360 किलोमिटर ट्रॅव्हलिंग केला. ते म्हाका बेगीन पावपाक आसलें हिंगा बेंगलोर तरी पासून पावलो ऑलमोस्ट 70 किलोमिटर उरला बेंगलोर पावपाचें कित्याक म्हाका न्हू बेंगलोर मातशें थोडें मार्केटान भोंवपाक जाय आशिल्लें म्हळ्यार सिटी जी आसा ती कित्याक पयलीं म्हाका येयल्लो आसा एक थोड्या एक 3-4 वर्स पयलीं हांव येयल्लो पूण आतां परतून मातशें थिंगा कामूय आसा म्हळ्यार थिंगा मातशें कितें थोडें सामानूय घेवपा जाय ताका लागून म्हणल्यार हांवें मातशें बेगीन या ताका लागून आयज चड किलोमिटर कवर आनी काली बीन हांवें कितें लेस किलोमिटर केल्ले न्हू 145 किलोमिटर कवर केल्ले कितले पूण भायर सरलो घराच्या भायर सरलो हांव 3 भायर सरलो आनी आयज हांव भायर सरलो ऑलमोस्ट 1 भायर सरलो. हांव मातशें बेगीन भायर सरलो न्हू जाल्यार ऑलमोस्ट हांव म्हाका दिसलो बेंगलोर पावता आशिल्लो नाल्यार थोडेशे किलोमिटर उरता आशिल्ले पूण एक 9 तरी 8 भायर सरलो पूण हांवें आयज कितें 1 भायर सरलो ओके. आनी आतां थंय लॉज येतिल्लें आसा लक्ष्मी हें म्हणून लॉज ओके लक्ष्मी लॉज हिंगा दोनी आसा रेस्टॉरंट प्लस लॉज दोनी आसा हे ओके. ते म्हाका हिंगा हांवें ताका जेवणा ऑर्डर दिल्ली आसा आनीक तुमकां रुमीय तुमकां मागीर आमकां वचून भितर वचून मागीर दाखयता तुमकां ओके. नॉर्मल रूम घेतला आसा नॉन एसी हे लक्ष्मी लॉज फूल ओके बिल्डींग जाय ओके फूल बिल्डींग आसा. आयज आसा डे 2 आनीक हांव वेलंकन वचपाक भायर सरलो आसा सो ताका पावलो आसा कुमकूर ऑलमोस्ट म्हज्या घरांतल्यान 504 किलोमिटर 504 किलोमिटर सो ताका कवर आयज कवर केल्ले आसा. फर्स्ट डे हांवें ऑलमोस्ट 145 किलोमिटर केल्ले आनी आयज 361 किलोमिटर कवर केल्ले आसा हांवें. आनी आतां सद्याक प्रेझेंटली आसा कुमकूर म्हणटा जाग्यार पावलो आसा आनीक आयज डे 2 आसा वेलंकन वचपाचो म्हजो. सद्या आतां हांव फ्रेश जाल्लो आसा आनी रातची 10 जाल्ली आसा खूब लेट जाल्लो आसा आनीक आतां जेवण ऑर्डर केल्लें आसा जेवण येतलें आतां म्हाका पूण आयज आसा फूल डे ट्रॅव्हलिंग करीत आसा नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट 360 किलोमिटर हांवें क्रॉस केलें आयज. काल लेस आशिल्लें 140 किलोमिटर आनी आयज 360 म्हळ्यार कितें जालें मदें मदें पावसूय येतालो पूण आनी फूल बायपास आसतना आशिल्लो कळ्ळें न्हू. आनी बायपास आसतना मदें कांय आसूं ना कित्याक तुमकां दाखयतलो बीन म्हणल्यार ऑलमोस्ट एक सायडीन पावस ताका लागून कंटिन्यू म्हळ्यार बायक ह्या घेया म्हळ्यार बेंगलोर पावया ओके. बेंगलोर म्हळ्यार पावसून पावलो ना 70 किलोमिटर उरला बेंगलोर पावपाचें म्हाका दिसलें पावतलो म्हणून क्रॉस करतलो म्हणून 400 किलोमिटर सो जाल्यार 360 किलोमिटर कवर केलें हांवें. मातशें तरी उरतलें अशें म्हाका दिसलेलें पूण सांगून मातशें चड उरलो ऑलमोस्ट आमच्या गोंयांच्यान 70 किलोमिटर म्हळ्यार हिंगच्यान केपीच्यान म्हापसा इतली पयस उरला पावपाचें. आनीक हांव कितें जाणा तो फाल्यां मॉर्निंग
सो इतलो बेगीन भायर सरपाक उठपाक जाता जाल्यार बेगीन उठलो जाल्यार मागीर हांव दिसा बेंगलोर मातशें बेगीनूच वयतलो कित्याक 70 किलोमीटर म्हळ्यार एक 2 वरान तरी पावपाकूच जाय 2-2.5 वरान पावपाक जाय कित्याक आमगे स्पीड जी आसा न्हू 45 to 55 इतली स्पीड आसा चड हांव हेवी स्पीड धरना मिनिमम 50 to 55 हितून भितर आसता तेजे उंचूय वचना स्लोली गाडी चलयता कित्याक सेफ दवरपाक लागून आनी मागीर हे रस्त्यान न्हू आमच्या गोंयांत रोड जे आसा न्हू ती माती न्हू उगता पूण दोळ्यांक प्रॉब्लम जायना पूण हे सायडीच्यान जे कर्नाटका सायड हे सायडीच्यान माती उगता न्हू ती आख्या दोळ्याक साप तोपता ती कोर्टा सामकी कळना सगळी तोंड सारकी जालें तें सामकें कलर गेला तोंडाचो कळना आनीक आतां खूब टायर्ड जाल्लो आसा आतां जेवता आनी मागीर फाल्यां तुमकां मॉर्निंग सांगता मागीर कितले किलोमिटर कवर करता तो पूण सद्याक हांव बेंगलोर मातशें रावतलो थोडे वगत ओके चया कितले टायम मेळटलो तो म्हाका पूण हांव मातशें बेंगलोर मातशें चड ना एक 2-3 कडेन घुंवता बेश्टोच ओके बरें दिसलें जाल्यार घेवपाचें नाजाल्यार कित्याक म्हाका जॅकेट घेवपाक जाय मेन म्हणटा जॅकेट घरा कडेन इसोन येयलो कितलो कांय कोण आसना मागीर वाटेर म्हाका खंय मेळ्ळो ना पण जॅकेट म्हळ्यार म्हाका जायते भशेन स्पोर्ट जॅकेट आसता न्हू ती घेयल्यार मातशें बरें पडटा की नॉर्मल ज्यो आमी घरा कडेन शिंया घालतात ती जॅकेट कोता येना स्पोर्ट्स जॅकेट घेयल्यार बरें पडटा कित्याक म्हजे कडेन आसा घरा कडेन पूण हांव तो विसरलो हाडपाक तेका लागून म्हळ्यार बेंगलोर तरी मेळटली म्हाका स्पोर्ट्स जॅकेट थिंगा हांव घेतलो नाजाल्यार म्हळ्यार दिसा शीं चड जाता ती सकाळची म्हळ्यार तितली जायना पूण सांजची जशी एक 6:30 क्रॉस जाली न्हू शिंयावपाक स्टार्ट जाता तेका लागून बेंगलोर मातशें जॅकेटूय घेवपाक जाय आनी कितें मेळटलें तेंय घालता आनीक आतां हांव न्हिदपा वयता तुमी चल बाय ओके फाल्यां मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ